सीएमा कडेन आमचो मेन डिमांड जो आसलो तो बेगीच्या बेगीन मायनिंग चालू करची। जी केस आता पेंडींग आसा सुप्रीम कोर्टान त्यांनी म्हटल्या की 15 तारखेक आता हियरिंगाक येवपाची आसा। आमची मागणी आसा की ती बरो वकील नेमचो तेणी। पयली म्हणजे मागणी म्हणजे आतांचो जो एडवोकेट आसा नाटकर्णी ताका तुमी रिप्लेस करचो। आमी इतके वर्सां पळयता तेजी जी भुमिका आसा ती बरी ना। तेजे मत आहा ते ऑप्शनाक आसा, आमकां खबर ना कित्याक लागून। आनी तो जर ती केस लढयत जाल्यार आमकां दिसना की आमी जिखतले अशें। आमचो विषय जर सॉल्व जातलो जाल्यार सरकारान काडून एडवोकेट चेंज करचो, दुसऱ्या हेका केस दिवची आनी आमचो पोटापोण्याचो प्रश्न सोडचो अशें सरकारान आमचे फुडें। आनी आमकां आशा आसा मुख्यमंत्र्यान आत्माराम नाडकर्णी प्रकरणाचेर काय सांगूंक ना, मात खणींचेर तोडगो कोर्टांतल्यान काडपाचो यत्न चल्ला म्हूण ताणें जाप दिली। 15 तारखे दीस जे हियरिंग लागला ते 98च्या केसीसचे म्हणजे 98 ज्यो केसीस घातलेल्यो पळय न्हू त्या केसीसचे हियरिंग जे आसा सुप्रीम कोर्टान 9 जज बेंचीस म्हणजे 9 जज बसपाक जाय आसले आनी त्याच्यानुसार ते हियरिंग घेवपाक जाय आसले। ते हियरिंग जेन्ना पयले फावटी लागता म्हणजे ही पॉझिटिव्ह स्टेप म्हणपाक काय हरकत ना। कायद्यान सॉल्व करपाक जाय त्याच पद्दतीन तुमचो विषय जो आसा हो सोडयलो वयतलो आनी ताच्या खातीर पयली स्टेप जी आसा हे तुमचे 15 तारखेचे हियरिंग आसा। प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत।